दीस सोमार जुलैची 21 तारीख 2025. पहिले वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 14 वळ 5 तावन 18 पर्यंत. इस्रायल लोक पळून धावलो म्हणून इजिप्ताच्या रायाक कळयतस ताणें आनी ताच्या परिवारान इस्रायल परजे विशीं आपलें मन बदलिलें. तांणी म्हळें, आमी इस्रायलितांक आमचे सेवेंतलीं वसूंक सोडून आमी कितें गेले. देखून फाराव्यान आपलो रथ तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले. ताणें 600 उत्तम रथ आनी इजिप्तांतले हेर रथ घेतले आनी हर एक रथाचेर झुजाऱ्यांक घाले. सर्वेस्परान इजिप्ताच्या राया फाराव्याचें काळीज धारून केलें आनी इस्रायलितां धैर्यान भायर वेतालीं तेन्ना तांची पाट धरून तो गेलो. अशें इजिप्तकार तांची पाट धरून गेले आनी तांणी दर्या लागीं तंबू मारिल्ले ते सुवातेक पावले. फाराव्याचे सर्व घोडे आनी रथ, ताचे घोडेसवार आनी ताची फौज पी हाहिरोता लागीं बाल झफोना मुखार आसली. फाराओ लागीं पावलो तेन्ना इस्रायलितांनी आपली दिश्ट उबारली आनी अचानक इजिप्तकार तांच्या फाटल्यान येतले तें तांणी पळयलें. ती भियान थरथरली आनी तांणी सर्वेस्पराक बोब मारली. तांणी मोइजेक म्हळें, इजिप्तांत फोंड नात म्हणून तुवें आमकां ह्या अरण्यांत मरूंक हाडलाय. आमकां इजिप्तांतलीं भायर हाडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय. आमकां आमच्या इतल्याक सोडू, आमी इजिप्तकारांची सेवा करतले हांव. अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना हांवें. आमी ह्या अरण्यांत मरच्या बदलाक इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार चड बरें आसलें. मोइजेन जाप दिली, भियेनाकात, थीर रावा आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय. इस्रायलितांक पयण फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजे हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. आबळे, हांव इजिप्तकारांचें काळीज धारून करतलो आनी ते तुमचे पाट धरून येतले. आनी हांव फाराव्याचेर आनी ताचे फौजेचेर, तांच्या रथाचेर आनी ताच्या घोड्यासावारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फाराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोड्यासावारांक म्हजी महिमा दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 15 1 BC तावन 2 3 तावन 4 आनी 5 तावन 6. श्लोक. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवंत जैत ताणें जोडलां. हांव सर्वेस्पराची कीर्त गायतां, कित्याक महिमेवंत जैत ताणें जोडलां. घोड्यांक आनी घोड्या सवारांक दर्यान ताणें शेवटिल्यात. सर्वेस्परूस म्हजें बोळ आनी म्हजें त्राण तो म्हजो तारोक. तो म्हजो देव, ताका हांव वाकणटां. म्हज्या बापयचो देव तो, ताका हांव नांवाडटां. श्लोक. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवंत जैत ताणें जोडलां. सर्वेस्पर एक झुजारी, वय सर्वेस्पर ताचें नांव. फाराव्याची रथां आनी तांची फौज दर्यान ताणें शेवटिली. घटमूट ताजे घोड्यासवार तांबड्या दर्यांत ग्रासून मेले. श्लोक. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवंत जैत ताणें जोडलां. दर्याच्या गुंडायांनी तांकां वेडो घालो. फातरा परी ते थळा पर्यंत पावले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपले पदवेन महिमेवंत जाला. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानांक पाडाव करता. श्लोक. सर्वेस्पराची कीर्त गावया,
महिमेवोन जैत ताणें जोडलां. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. आज तुमची काळजां धारून करिनाकात. बगार सर्वस्वराचो ताळो आयकयात. अलेलुया, अलेलुया. शुभवार्ता. सामा तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 12 ओळ 38 तावन 42 पर्यंत. तवळ शास्त्र्यां आनी फारिजेवां भितर थोड्यांनी तांचे लागीं उलोवन म्हळें, मेस्त्री, तुजी एक खुणा आमकां पळयजे. पूण जेजून ताका जाप दिली, खोटी आनी विश्वास भंगली संतत मात्र खुणा मागता. योना प्रवाद्याचे खुणे शिवाय दुसरी खुणा तुमकां मेळची ना. जशें योना प्रवादी 3 दीस आनी 3 रात मासलेच्या पोटांत आसलो, तशें मनशापूत 3 दीस आनी 3 राती भुमीच्या गर्भांत आसतलो. जडतेच्या दिसा निन्ने मेसो लोक हे संतती सोवें उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकारीण करतलो. कित्याक योनाची शिकोवण आयकून तांणी आपली जिणी बदल्ली. पूण योना प्रास वर्तो हांगा आसा. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतती सोवें उबी रावतली आनी ती गुन्यांवकारीण करतली. कित्याक साल्माच्या जाणवायेचीं उतरां आयकुचे खातीर ती अर्दो संवसार पयण करून आयिल्ली. पूण साल्मांव प्रास वर्तो हांगा आसा. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आधुनीक संवसारांत अन्याय चडसो आमी पळयता आनी आयकता. ह्या द्वारी भें चड जाला, पातयणी उणी जाल्या. कोण एकलो प्रभाव व्यक्ती ताचें नांव उरोवचे खातीर आडवाटेर चलोवन वचूंक हेरांक नास करूंक मुखार सरता. लोन्स घेवन पणी त्या व्यक्ती वयलो अपराध पुंजून काडून पळयता. ताचें नांव आनी प्रभाव लोकां मदें उणें जायत म्हणल्या भियान असल्या वायट वाटेक वेचे संदर्भ चड जाल्यात. असलीच आलोचन जेजूच्या काळार शास्त्री आनी फारिजेवांचे मदें उठली. जेजून फारिजेवांचें तोंड दांपोवंक प्रयत्न करतना जेजू कशेंपणी शिरकोवन घालीचे, ताचें नांव पाड करीचे म्हणल्या इराद्यान ती उपाव सोदतात. पूण जेजू ह्या सर्व आनवारांतावन जैत जोडटा. आमी स्वार्थी आनी खासगी आसक्तीक लागून थोड्या फावटी असली चिंतना आमचे मदें आटयता. प्रवाद्यांनी विचारलेल्या खुणाक जवाब जावन जेजू म्हणटा, योना प्रवाद्याचे खुणे शिवाय दुसरी खुणा आमकां मेळची ना. जेजू ताचे धमकेक भियेना. बगार खुणा देवा आनी मनशा मदें असो संबंद आनी मोगाची साक्ष म्हणून उगडापें करता. जेजू अत्युत्तम आनी महान गुर्त देवा बापान ह्या संवसाराक दिल्लो. ह्या सम्याक वळखून घेवंक आमकां सोमेस्तांक आपोवणें दिलां. हें सत आमी उक्त्या काळजान मानून घेवचें. जेजूक आमच्या जिविताचो आदार जावन वळखून घेवया.